नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतले खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपरी पळयात आयच्यो हेडलायन्स। संजीवनी साखर कारखान्याचे जागेन उबारतले ट्रक टर्मिनल, प्रशासक सतेज कामतीची माहिती। पावसान डांबरीकरण करतले तरी कशे, मांद्रेच्या लोकांचो प्रश्न। डांबरीकरणा खातीर हाडून उडयल्यात लॉबरां। उटंगाराच्या पावसाक लागून बाणावले हुवावा वरवीं स्थिती, आमदार वेन्झी विएगसान केली पळोवणी। फोंडे मार्केटाच्या छप्पराक लागल्या गळटी, बेगोबेग दुरुस्तेची व्यापाऱ्यांची मागणी। म्हापशे पर्वरी मार्गावयल्या मोंतेगिरी वाठारांत घराक पेटलो उजो, 2 लाखांचे लुकसाण। उजो पालोवपी दळान वेळार उजो पालयल्ल्यान वाटावलो दुसरो मजलो। तोंडाक रूच हाडपी आकुराच्या भाजयेक बरीच मागणी। पावसान मेळपी आकुराच्या भाजयेचेर गोंयकार काडटात घोस्त। आता पळयात खबरो विस्तारांत। संजीवनी साखर कारखान्याच्या मोडिल्ल्या क्वार्टर्साच्या सुवातेर ट्रक टर्मिनल पे पार्किंग प्रकल्प हाडटले, अशें संजीवनी साखर कारखान्याचे प्रशासक सतेज कामतीन सांगले। या प्रकल्पा संदर्भात सरकाराक प्रस्ताव धाडला आनी सरकाराच्या परवानगीची वाट पळयतात। सरकाराच्या हयकारा उपरांत या प्रकल्पाची सुरवात जातली, अशें सतेज कामतान स्पश्ट केलें। संजीवनी सहकार कारखान्याचे पुराय 184 क्वार्टर्स आसात, तातूंतले 60 बिराडाक दिल्ल्यान 1 लाख बिराडाचे भाडे येता, अशें प्रशासक सतेज कामतान सांगलें। सादारणशे 60 बरे आसात आनी तातूंच्यान आमकां रेंटल म्हयन्याक 1 लाख येता। आनी हे सगल्यांचे जे कोण भायले लोक रावपाक येता हांगा, तांचे कडेन सगळ्यां कडेन आमचो एग्रीमेंट आसता। पयलीं नाशिल्लो, ते एग्रीमेंटार आमी 11 म्हयन्याचे एग्रीमेंट करून दवरता। तातूंत ते स्पश्ट केल्ले आसता सगळें कितें करपाचें आनी करपाचें ना तें सगळें लिखीत आसता। रेंटल आमचे सादारणशे 10 आसा। पिरियडचो एक चार्ट आसा, ते क्वार्टरचे क्लासिफिकेशन आसता। 2500 काय 3000 कितें आसा, अप टू 5000 पर्यंत एक हें आसा आमकां एरिया प्रमाणे तांकां दिता। एक्चुली ते करपा जाता, पण ताजे खातीर म्हाका पयलीं आमचो वेगळो एक प्रोजेक्ट जावपाचो आसा, दॅट इज ट्रक टर्मिनल बे। समज तें जालें जाल्यार आमचे जे जितले ट्रक टर्मिनलचे ओनर आसा तांकां ऑफिसा खातीर आमी दिवंक शकता। सो ते तातूंत क्लब जातले आनी ते आमकां लमसम पेमेंट करतले। गव्हर्मेंटाक आमी प्रपोजल धाडला, गव्हर्मेंट म्हाका थोडी कामां करपा लायल्या, ती कामां हांवें हातांत घेतल्या। ते आमकां बेगीन जावपाचे हें आसा। आमी 2 लाख स्क्वेअर मिटर आमी हें केलें, आयडेंटिफाय करून दवरलें आमचे फॅक्टरीच्या फाटल्यान। सपाट जमीन आसा ती आनी ताजे खातीर एंट्री आनी एक्झीट सेपरेट आसतले। इट विल बी टोटली इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट। सो हे सगळें करपाक आमी एक आर्किटेक्ट अपॉयंट करतले। गव्हर्मेंट म्हाका फक्त बरोवन दिवपाक जाय की यू गो अहेड, हाजें कितें खर्च जाता तितलें एक स्टार्ट करपाक तुका दिता म्हणून। आमी ते फेजीन करतले, 50,000 अशें 4 फेजीन करतले ते। मांद्रे मतदारसंघात रस्तो खणून केबल घाल्यात, खणिल्ले रस्ते सारखे पुरोवंक नात। पावसा पयलीं थंय डांबरीकरण करपाक जाय आशिल्लें, पूण संबंदीत खात्यान डांबरीकरण करूंक ना आनी आतां पावसांत डांबरीकरण करपाक भौशीक बांदकाम खात्याक जाग आयल्या। आतां पावसाक लागून पयलींच इबाडिल्लो रस्तो आतां आनीक पेड्ड्यार जाला। आतां थंय लॉबर हाडून उडयल्यात। आतां पावसांत कशें डांबरीकरण करतले कोण जाणा, असो प्रस्न थळाव्या मदीं उप्रासला।
सरकारान वेस्टर्न बायपास टिल्टाचेर बांदिल्लो जाल्यार बाणावले हुंवाराची स्थिती निर्माण जावचीच नाशिल्ली। वेस्टर्न बायपास रस्त्याच्या कामा खातीर शेतांत मातयेचो भराव घालतात, ताका लागून पावसांत उदक तुंबता आनी शेतां बुडटात। हे खातीर शेतकारांक लुकसाणेक तोंड दिवचें पडटा, अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस सांगता। बुधवारा हुंवार आयिल्ल्या बाणावलेच्या तळेबाद आनी मुंगूल वाठाराची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो। इनप्रॉपर प्लॅनिंग तू जोरी तरी फिश मार्केटाक असो नुवे बायपास चोयल जाल्यारी ते जंक्शना कडेन 2 मीटर कलवटा घस घस कोण उदो येता दिसून, बट डेट इज नॉट सफिशियंट एज आय सेड। कलवट शुड बी 8 मीटर्स थिंगा आनी ते तिनी 8 मीटर आसपा जाय। टेक्निकल फॉल्ट आहा हिंगा, कित्याक ते उदो काबार जात म्हणून हिंगा ऑलरेडी हाय टायड पोतोन जाली, सो ते उदो काबार जाल्ले ना आनी पावस येयलो। यू अंडरस्टूड वॉट आय एम सेइंग? ते बॉक्स पावना थिंगा फिश मार्केटाक आहा ते, आनी एक गाडी फिश मार्केटाक आहा आनी एक गाडीन तो बंदारा बांदिला। आणि मग सुद्धा देर वॉज वन फार्मर टुडे एट सरावलीम हू मेन्शन्ड somebody mentioned about that बंदारा ते बांद वयर काळे बांदा हाईट कितें चोय बांदा हाईट चोय बांदा हाईट कितें आनी बांद वयर काळ म्हणून कितें। सो ते जाग्यार बांदा हाईट क्रॉस जाली, उदो भायर येयल ना आनी थिंगसोन वयर हायटीचेसून इतली उदो इज गोइंग टू डिफरंट लेवल नाव थिंग सकयल येता बाणाल्यान। सो एवरीथिंग विल गेट प्रेशरायज न्हू। तू ओल्ड बालदी असून धाकटे बालदी उदक शेवटी जाता थिंग ओल्ड बालदी आहा इन लोकल टर्म्स लोकांक समजोवपा सुराले बंदारा बांधून बालदी ओल्ड केल्या न्हंयची आनी हिंग सकल बालदी आमगे धाकटी आहा। ओल्ड बालदी असून धाकटे बालदी उदक येता आनी घस घस करून मागीर पतोर येता इन लोकल लेम एंड टर्म। सो दिस इज द प्रॉब्लम्स दॅट एवरीबडी इज कंबाइनली डुईंग आनी सफरर्स आर वी। Government is also aware of this, but that is the PWD and WRD who is taking the construction of the road. They should consider the situation. They consider करून करपा जाय आशिल्लें। आमची ऑथॉरिटी हे तयार आसतले सपोज फ्लडिंग जाल्यार शिफ्ट देम टू द शेल्टर। फोंड्या मार्केट संकुलाच्या छप्पराक पावसाक लागून गळटी लागिल्ल्यान मार्केटाची सामकी वायट अवतिकाय जाल्या। छप्पराक गळटी लागिल्ल्यान दुकान धंद्यांचे सामान भिजून पेड्ड्यार जाता, ताका लागून मार्केटात धंदो करप्यांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा। देखून पालिकेच्या नगराध्यक्षान हातून बेगोबेग लक्ष घालून गळटी लागिल्ल्या छप्पराची दुरुस्ती करून घेवची अशी मागणी नगरसेवक शिवानंद सावंतान केल्या। म्हाकाय लोकांचे कडेन तशी कंप्लेनी आयिल्ल्यो म्हणून हांवें मार्केटाक विजीट दिली। मार्केटान वचून हांवें पळयलें सगळें उदक कशें भरता गळटा, खरेंच सामकी वायट परिस्थिती आसा। आनी तशें हांवें आमचे चेअरपर्सनाक सगळें वचून हांवें सांगलें, कित्याक तशी आमची बिजनस मिटींग आजून एकूय जावना। मिटींगी जाल्यो दोगूय कमिटी काडपाच्यो मिटींग जाल्यो, 2 म्हयने जाले इलेक्शन जावन कमिटी काडपाची मिटींग जाली आनी एक स्पेशल मिटींग जाली सोंप्याची। तेजे नंतर कितें विचारतलो, कितें सजेशन दितलो, कितें सांगतलो म्हणल्यार तशी आजून ऑफिशियल मिटींग जावना। तरी पूण ऑफ द रिकॉर्ड हांवें चेअरपर्सना कडेन उलयलां की अशें मार्केटांतलें आनी खंयचें उलयलां। तो म्हणटा की आपूण सांगलां कॉन्ट्रॅक्टराक, टेंडर केलां, एस्टिमेट केला, कॉन्ट्रॅक्टराक दिलां, करतले पूण आजून 2 म्हयने जाले अजून तर कांय जावना। सो हांव आजुनूय आतां चेअरपर्सनाक मेळपा येयलो, म्हाका मेळूना, अजुनूच ताका सांगतलो बेगींतल्या बेगीन करचें काम म्हणून। इवन तेंच न्ही, जर आमचें प्री मॉन्सून वर्क सुरू सारकें जाल्लें ना, आमचे कडेन लेबर सारके ना, गाडी सारके ना, खूब खरेंच वायट परिस्थिती आहा। पण ती चेअरपर्सना कडेन आमी परती आतां मिटींग एक घेवची आनी हे सगळे पॉयंट डिस्कशनाक येवचे अशी एक मागणी करतलो। म्हापशें पर्वरी मार्गावयल्या मोंतेगिरी वाठारांत बुधवारा सकाळी घराक उजो लागलो। फ्रिजाक शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचें कळटा। ह्या घडणुकेंत 2 लाखांचें लुकसाण जालें। म्हापशें उजो पालोवपी जवानांनी वेळारूच उजो पालयल्ल्यान दुसरो मजलो वाटावलो।
आमच्या कंट्रोल रुमांक म्हापसा कंट्रोल रुमांक 7:40 एक कॉल आयले की फ्लॅटाक उजो लागला म्हणजे इमिजिएटली आमची फायर फायटिंग टीम जी 24/7 रेडी आसता तांणी टर्न आउट केलो. गिरी हायवे गेले म्हणून तांकां कळ्ळें की मेजर फायर आसा. इमिजिएटली फायर फायटिंग आमी स्टार्ट केले. दामोदर रेजिडेन्सी आराडी गिरी मोंतीगिरी म्हणटा थंयसर त्या ग्राउंड फ्लोर फ्लॅटाक दामोदर कोचरेकर म्हणून ओनर आनी तेणी ते रेंटाक दिल्ले राजेंद्र माशेलकर म्हणून. सो ती फॅमिली थंय रावताली आनी तेंची किचन एरियेक टोटल उजो लागलेलो. तितून 3 सिलिंडर आसले. एक कनेक्टेड आसलो, दुसरो भरलेलो आसलो, तिसरो खाली आसलो. सो फायर फायटिंग करता करता आमकां ते 3 सिलिंडर काडचे पडले भायर. तितूंतले 2 सिलिंडर लिकेज आसले. आमच्या म्हापसा फायर स्टेशन टिमीन इतलें काम करेजियस काम केलां की तेंच्यांनी ते फायर फायटिंग उजो पेट्टा आसतना ते सिलिंडर तेंच्यांनी भायर हाडून ओपन एरियेक हाडून ते LPG दवरले. आणि आता तर टोटल उजो पालेलो आसा. फ्लॅटाक तेंच्या मेजर डॅमेज आसा. सरावंडींग एरियाची शॉपां आसली, वयले फ्लॅट, सायडीचे फ्लॅट्स ते सगळे आमच्या टिमीन साल्वार केले आनी मेजर कितें जावपाचें आसलें तेंच्यांनी एवॉयड केलें. पावस म्हणल्यार तोंडाक रूच हाडपी वेगवेगळ्या खाणाच्या जिन्नसाचो उगडास येता. अशीच एक हंगामी भाजी म्हणल्यार आकूर. आकुराची भाजी वेगवेगळ्या वाठारांनी सध्या विकपाक आयिल्ली दिश्टी पडटा. खवय्ये ही भाजी मुद्दम व्हडा उमेदीन विकत घेतात. पळयात पावसाच्या सिजनांतल्या आकुराच्या भाजीचो हो स्पेशल रिपोर्ट. घसघशीत पावस पडटना गरम मसाल्याचें चमचमीत आनी हुनहुनीत आकुराची भाजी, नाजाल्यार सुंगटाचें आकुराचें तोंडाक, नाजाल्यार आकुराचो रोस जेवणाक मेळत जाल्यार जेवणाची उणी कितली रुचीक लागता न्हय. ही भाजी सध्या गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी विकपाक आयल्या. ह्या हंगामी भाजयेक सध्या बरोच डिमांड आसा. आकुराची भाजी लोक आवडीन विकत घेतात. शिवराक आसूं ना जाल्यार नुस्तें खावपी मनीस सगळ्यांकूच आकुराची भाजी आवडटा. ताका लागून भाजी रोखडीच खपता अशी माहिती विक्रेकार दितात. झाडाची झाड आसता एक तेका न्हू फागरे फुट्टा आनी तेका मागीर मोदी कोंब आसता तेका ते हे जाता कोंब काडटा. रोस करता, भाजी करता अशें. 50 रुपये चुडी वयता ती. लोक आवडीन घेतात. लोक आवडीन घेता. वर्सभर मेळना ना, वर्सभर मेळना. 2 म्हयने मेळटले. हय मागीर मेळना. आपूर म्हणटात. आणि एक खंय मेळटा भाजी? ही आमोण्या मेळटा. आणि भाजी जाता कशी म्हणजे तुमी लायतात काय पाणयात उदकात? आणि हे काडपाक तुमकां कितें त्रास जाता? त्रास जाता काडपाक. कशें कितें काडटात तुमी भाजी? हातीन काडप पाणयात उतरून. खंय जाता? चिखलान जाता, दर्यात? चिखलात. आणि म्हणजे कशी आकूर म्हणजे भाजी कितें झाडां भाजी असली न्हू अशी जाल्यार मोडून काडप ती. आणि हेजे फक्त कोमऱ्यो काडटात? कोवरे काडपाची. आणि सिजनल भाजी? हय सिजनल भाजी, गांवठी भाजी. आणि ह्या भाजी पासून कितें कितें करतात? आकूर म्हणटा ताका. पूण कितें कितें तयार करतात हे भाजी पासून? ह्या भाजी पासून कितें कितें तयार करतात? हे भाजी पासून सुंगटांक घालतात, रोसाक घालतात आणि बट्टीसो भाजी करतात, गरम मसाला घालतात. आणि दर कितें आसता हेजो? 50 रुपये. 50 रुपया 5. गोंयान पावसान वेगवेगळ्यो भाजयो रुजतात. तायकिळो, आळू, अळमी ह्या भाजयांक पावसान खासा मागणी आसता. ह्यो भाजयो रुचीक आसतातूच पूण त्यो वखदी आसतात अशें जाणटी म्हणटात. ताका लागून तुमी ह्या भाजयांचो आस्वाद घेवचोच. विराज कामता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हवामान खात्याचो अदमास खरो थारायत पावसान गोंयभर खवदळ घाला. गोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून गोंयभर जायते कडेन उदक साचून राविल्लें. राजधानी पणजे सयत जायते कडेन रस्त्या वयल्यान उदकाचे पाट व्हांवतना दिश्टी पडटाले. बेतलां जाल्यार 2 बायलां व्हांवून वचपाची घडणूक घडली. तातूंतले एके बायलेक वाटोवपाक येस आयलां. उटंगराच्या पावसाक लागून बेतूल नाकेरी किटळ व्हाळ उपन वतना 2 बायलांक व्हेली. तातूंतले एके बायलेक वाटावपाक यश आयलां जाल्यार दुसरी बायल उसरा मेरेन मेळूंक नाशिल्ली. राजधानी पणजींतल्या रस्त्यांक जाल्यार व्हाळाचें स्वरूप आयलें. पणजींतल्या रस्त्यांचेर धोंपरभर उदक साचून रावलें. ह्या उदकांतल्यान गाडयो काडटना गाडयो चलोवप्यांक नाका पुरो जाले.
वास्को शारानूय रस्त्यार उदक साचून रावलें. उदकान तुबून राविल्ले वास्को रस्ते पळयले जाल्यार हे रस्ते काय पेंवपाचें तळें हेंच कळपाक मार्ग नाशिल्लो. गटारां कोयरान तुबल्यात, ताका लागून उदक वचपाक वाट ना. समाज वावुरपी शंकर पळजीन ह्या प्रकारा वेल्यान तिडक उक्तायल्या. एवरी इयर आमी गेल्या वर्सा सुद्दां हांवें रिक्वेस्ट केलेली की हे जे गटर्स आहात न्हू हे प्री मॉन्सून वखदां क्लियर जावपाक जाय मरे. तुमकां म्युन्सिपालिटी कडेन पयशे ना, तुमचे कडेन लेबर ना, तुमचे कडेन हे मेन मरे. वास्को सिटी मरे ही, वास्को सिटी आनी वास्को सिटींतली म्युन्सिपालिटी ही ए ग्रेड म्युन्सिपालिटी दिसता ही. जाल्यार हें तुमकां जर सादें काम जर जायना न्हू म्युन्सिपालिटीन बसले ते रिजायन जाया. आनी कॉन्सलर कोण नाका आमकां, तुमी घाला फोंडान आमकां. अरे प्रॉब्लम पळय रे, हे टू व्हिलर वाले तांकां रोड पळय 1 मिटराचो सुद्दां रोड मेळना. ह्या उदकान आतां म्हाका सांग सायडीच्यान बस वयता आनी तो टू व्हिलर वयता, चुकोन जर समज गाडये पोवना बीन येयलो कोण रिस्पॉन्सिबल रे. एवरी इयर आमदार बदलले पूण ही पॉलिसी बदलना मरे हेंची. अरे गटर क्लीन करपाक जायना, गटर क्लीन करूंक जायना तुमकां. कितें उठला रे तुमचेर, कसली कामां करतले रे, कसली कामां करतले रे. दाम बाबाच्या स्थळार येतात आनी इलेक्शनाच्या टायमाचेर आश्वासनां दितात, हांव हें करतलो, हांव तें करतलो, सगळें करतलो कितें. आनी मागीर फटिंगपणां करतात. सादें जर गटर क्लीन जायना न्हू घरा बसा वता आनी हे वर्साच्या वर्सा आमी सोंसतात. कितें रे, ल्हान ल्हान भुरग्यांक आवय बापूय आपल्या स्कुलान पावोंक वयता टू व्हिलराचेर आनी ते स्कुलान ती गाडी गेली काय मागीर भुरगीं भिजतात आनी ती भिजलेली भुरगीं वचून शाळेन बसतात. तांकां जोर येयलो, थंडी येयलो, कोण रिस्पॉन्सिबल. कितें रे, तुमकां जाय तें करतले, गटर क्लीन करूंक जायना. ते पुलीस क्वॉर्टर्स, त्या पुलीस क्वॉर्टर्सान सद्दां हे गाडयेचे सगळो स्प्रे कोटेवटेन तेंचे गॅलरीन वयता सद्दां, तांकां भोगचें पडटा ते पुलीस क्वॉर्टर्सान. एवरी इयर पुलीस क्वॉर्टर्साच्या दारान तेंच्या उदीक सांठवलेलें आसता. ही घाण ते सोंसतात. कितें रे, कसलें उदीक तें आमकां खबर ना. कोण देवळान वयता ते सगळें उदीक हांगाचेर घेवन देवळान वयता. कितें रे, ही बुरशेपणां करपाक तुमी जाल्यार लोकप्रतिनिधी तुमकां लोकप्रतिनिधी म्हणपाचे रे. तुमी लोकां खातीर काम करता, कोणा खातीर वावरतात रे. हे अदानी आनी जिंदाला खातीर वावरतात. आयज गोंयचो सत्यानाश केला मरे. वयता त्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हे प्रॉब्लेम आहा आनी आमी वास्कोकार जाले हे डेली वर्साच्या वर्सा सोदता. कितें रे, आनी ही जर कामां तुमचे कडेन जर जायना सपोज तुमी घरा बसल्या बरें. आमकां नाका आहले कॉन्सिलर आनी आमकां नाका आहले आमदार. गोंयभराच्यान आमचे खबराकार. मेर्शे राष्ट्रीय महामार्गाचेर सकाळी 10:40 पणजे सावन वास्को वचपी कदंबा बशीचो अपघात जालो. ह्या अपघातात कदंबा बस व्हरून बॅरिगेटाचेर मुखली. बशींत आशिल्ल्या प्रवाशांक दुखापत जाल्या अशी माहिती बस ड्रायव्हरान दिली. घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान मेस्तवाडो कोर्टी वाठारांतली दोंगराची पालसण कोसळ्ळी. तशेंच रस्त्या कुशीक आशिल्लें व्हडलें झाड हुमटून पडिल्ल्यान येरादारी आडखळून पडली. थोड्या वेळांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून येरादारी रस्तो उक्तो करून दिलो.
बामणावाडो शिवोली विजेचो ट्रक गटरांत लवणलो। दुसरी गाडी आयिल्ल्यान रस्त्यार सुवात दिवपाक ट्रक कुशीक घेतिल्लो। गटार उक्तें आशिल्ल्यान ट्रकाचो तोल वचून गटरांत लवणलो। ही घडणूक बुधवारा दनपरां घडली। तो पात्रम गाड़ी आ रहा था, थोड़ा राइट लिया और मिट्टी जो है वो जिला सब खींच ली। हाँ, काम कर रहा है, सामने ड्यूटी बना रहा हूँ, बताएंगे ट्रांसफार्मर 2 बजे आ रहा है। हैदराबाद वाला कौन किया है? कौन किया है? हैदराबाद ये हम लोग पूरा बॉम करते हैं पूरा 11 kV एनसी हो गया। ओके, ठीक है। सरकारी येवजण्यांचो लाव घेवन शेतकारांनी शेतां करपाक फुडें येवचें असो उलो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी मारला। शिक्षा विजन संस्थे वतीन दिवचल पालिका वाठारांतल्या व्हाळशी, बोड्डे आनी लामगांवच्या शेतकारांक सारें आनी बियाणें दिलां। ते वाटले उपरांत आमदार दोतोर शेटये उलयताले। ह्या वेळार शिक्षा विजनाचे उपाध्यक्ष दोतोर दिनेश आमोणकर आनी हेर हाजीर आशिल्ले। हेल्प करपाचो इतलो आज तशें पयशे जाल्यार आमचे पासून एका टायमार सगळे जाण करताले अशें। आज खुबशे कमी करतात, पूण मेणकुरे आनी साळान जास्त करतात। तशें बिचोलेन, व्हाळशे, बोड्डे आनी लामगांव करतात, ह्या 3 जागे कडेन करतात। शेती हांव जाणा ती परवडना तुका, पण हे दिले म्हणून हेतून कितें तुमचें सगळें शेत जायना, पण हे सगळी जी स्कीम करता गव्हर्मेंटाची संस्था ते फक्त तुमकां सपोर्ट करपाक, प्रमोट करपाक की बाबा तुम्ही करा, तुम्ही जर अशें गोष्टी करता जाल्यार आमी तुमकां सपोर्ट करूं। आज जे आमी दिल्या बियाणे दिल्या आनी आमी सारें दिलें आसा। शेती आतांच दोतोरान सांगलें तशें मेन हें आसा, पण फक्त आमची जी शेती कितें जाता हांगा कडेन ल्हान ल्हान कुडके आसल्यामुळे ती फिजिबल जायना। खूब कडेन जर व्हडली शेती आसत जाल्यार ती टॅक्निकली करी, म्हणजे सायंटिफिकली करी, मशिनरी घालून करी जाल्यार ती खूब परवडटा। पण तरी शेती ही करपाक जाय। हांगाचे लोक पयलीं म्हणटा ते जे लोक शेती करतात तांचे हांव खरेंच आभार मानता, म्हणजे अजून तांच्यांनी चालू दवरल्या म्हणटात ती। आज सगळे लोक जर करून परत ऑर्गॅनीक फार्मिंगाचेर आयिल्ले आसात। आज शेती केल्या मुळे आमकां घरान जे भाजीपालो जाता तो गावता तुका, आमची शेतां बरी रावतात तुका आनी कितल्योश्योच जातात। पूण आमचें कशें आसा केन्ना केन्ना आमकां ते इकॉनॉमिकली फिजिबल जायना म्हणून परवडना। म्हणूनच आमचो सरकार कितलेशेच स्किमी करता। सपोर्ट प्रायज म्हणून दिता, काजीक सपोर्ट प्रायज आसा, भाताक सपोर्ट प्रायज आसा, प्रत्येक गोष्ट। फाल्यां सकाळी तुमचे कितें इलेक्ट्रिकल पंप आसा बसयला तो सुद्दां गेलो जाल्यार ताका सुद्दां आमी सपोर्ट करता। हांव इतकेच रिक्वेस्ट करता की तुमी हे गव्हर्मेंटाचे सपोर्ट घेवपाचो। खांडेपार जंक्शन हे एक अपघाताचें क्षेत्र जावन उरिल्लें आसा। हे जंक्शनाचेर जावपी अपघाताक लागून हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यां खातीर धोक्याचें आसा। जर अपघाताचें प्रमाण कमी जालें जाल्यार बेगोबेग उड्डाण पूल बांदपाची गरज थळाव्या लोकांनी उक्तायली। खांडेपारचो रहिवासी आणि आता इस्कॉल सुटल्यानंतर हांगा गर्दी जाता। जो मेन मुद्दो आसा तो फ्लायओवर बांदल्यार 9 वर्सां जाली, तो फ्लायओवर अर्दकुटो आसा आनी सपोज फ्लायओवर कंप्लीट सपोज जालो जाल्यार एक्सिडेंट जावपाक शकना। कारण पयर जस्ट पयर एक्सिडेंट जाले। जर फ्लायओवर आसलो तर भायल्या भायर गाडी वयतल्यो, ज्यो सर्वीस रोडान हांगाच्यो गाडी येता, त्या स्कुलाची भुरगीं येता, त्यो सर्वीस रोडान जे येता ते फ्लायओवरान वयता आसले आनी हांगा भुरग्यांक कसलोच डिस्टर्ब जावपा नासलो। खांडेपारचें जंक्शन आसा तें एक्सिडेंटल झोन कसो जाल्लो आसा। हे हांगा अशें जंक्शन आसा आनी परती लोक येता, परती ते व्हेकल येता पळय तांकां कितें हांगासर कशें जंक्शना मुळप म्हणजे वळप तें कळना। कारण गुगल लोकेशन जेन्ना अमित शाह हांगा येयल्लो तेन्ना गुगल लोकेशनाचेर म्हळ्यार डायवर्शन केल्लें आसा, तें आजून पर्यंत अपडेट जाल्लें ना। ताका लागून गाडी ओवर स्पिडीन येता आनी हांगा एक्सिडेंट जाता। तर सुदैवान पयर आतां एक्सिडेंट सगळ्यांचो एक्सिडेंट जालो, पूण सुदैवान तो इवनिंग जालो। तेच जर अशें दनपारच्या काळार अशें जाल्लें आनी स्कूल जर स्टार्ट आशिल्लें जाल्यार कितें तरी जातलें।
हांव म्हणटा इतले दीस आमी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया कडल्यान आमी सरकाराक हें करता, जागृताय करता, पूण सरकारान हेजेर कोणूच लक्ष दिना. कारण जेन्ना सरकार रावता काय कितें मोठे एक्सिडेंट जावन कितें फेटल जातले हे एका रावता काय कितें. ह्या खांडेपार जंक्शन अशी कितलेशेच क्रिएटीव प्रॉब्लेम आसा. इवन कंजेस्टेड जाता, कितें चारूय सायडीच्यान गाडी येता आनी कशें वचप तें कळना. आनी जे कोण परकी हे येता लोक ट्युरिस्ट येता तेन्ना ते गुगल मॅपा प्रमाणे वयता आनी खंयच्यान कोण हें करता तें कांयच कळना. आनी आमकां पेरंट्सांक इतली भिरांत दिसता, कारण आमची ल्हान ल्हान भुरगीं आसता ते प्रायवेट गाडयेचेर वता आनी केन्ना कितें जाय तें सांगपा येना. ही मनांतल्यान सामकी भिरांत आसता, कित्याक केन्ना काय भुरगीं आमची घरा कडेन पावना पुरोवपा जाता. हेका लागून हांव परत एकदां इलेक्ट्रॉनीक मिडिया कडल्यान परत एकदां सांगूंक सोदता, सरकारान हेजे कडेन बेगीनच्या बेगीन लक्ष घालचें. उटंगाराच्या पावसाक लागून बुधवाराक कोरगांव पेटेच्या वाड्यार रस्त्यार अचकीत काजूचें झाड कोसळ्ळें. पेडण्या उजो पालोवपी दळाक हाची म्हायती मेळटकीच तांणी येवन झाड काडलें आनी येरादारी खातीर सुवात मेकळी करून दिली. बुधवारा सकाळी बांबोळे राष्ट्रीय महामार्गाच्या धोकादायक वळणाचेर जाल्ल्या स्वया अपघातात कंटेनर ट्रक उमथलो. सुदैवान ह्या अपघातात कोणाकूच दुखापत जावं ना. घडये कंटेनराच्या ड्रायव्हराक ह्या रस्त्याच्या वळणाचो अदमास कळूंक नाशिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचे थळाव्यांचे म्हणणे. मात राष्ट्रीय महामार्गाचेर जावपी अशा अपघाताक जापसालदार तरी कोण असो प्रश्न थळाव्यांनी केला. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेट खबरां खातीर गोमंतक टीव्ही यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात, फेसबूक पेजीकूय फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.